नमस्कार गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। फुडल्या 6 म्हयन्यांत घालतले IITचो बुन्यादी फातर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची घोषणा। गोंयांत येवपी पर्यटकां खातीर येरादारीची वेवस्था जातली सोपी। 10 दिसांत लॉन्च करतले मल्टी मोड ट्रान्सपोर्ट ॲप मंत्री माविनाची म्हायती। मडगांव नगराध्यक्ष पदा खातीर कामत खेळटा रडीचो डाव। लोकशायेचे हत्ये आड समविचारी लोकांक एकठांय हाडून उबारतलो जन आंदोलन, विजयाची शिटकावणी। कदंबाच्या टिकेटी सयत हेर सेवाय जातल्यो डिजिटल। डिझल बशी परस इलेक्ट्रीक बशी वापरपाचे दितलेर भर। मये तळ्याक आदले वैभव परतून दितले मेळोवन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेचें आस्वासन। आनी भूत कामगिरी धनगर समाज पारंपारीक पद्दतीन मनयलो दसरो। चप्पय लोकनृत्य पळोवपाक लोकांनी केल्ली गर्दी। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। फुडल्या 6 म्हयन्यान IITचो बुन्यादी फातर घालतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्या। शेतकारांच्या जमनीचेर IIT हाडचे ना। शेतकारांचो जागो सोडून फाटली 25 वर्सां पडींग आशिल्ल्या जाग्याचेर IIT येतली। हो रेड प्रकल्प न्हय तर ही एक शिक्षण संस्था आसा। ह्या संस्थांचो फुडल्या पिळगेक फायदो आसा। पडींग जमीन बेकायदेशीर चिऱ्याखणी वेवसाय करपाक दितात, पूण जी बरी संस्था सांग्यार येता तांकां सांगेकारांनी न्हयकारचो न्ही। ही एक ग्रीन इंडस्ट्री आसा। हाचो फायदो सांगेकाराकूच जातलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पायक देवाच्या बुन्यादी फातर घालपाक गेल्या वेळार सांगलें। ती जागा तांकां मेळटली, ती जागा आमी एनक्रोच करिना, ती जागा तांकां दिवपाचें फायनलायज केला। हांवें प्रत्येक प्लॅन पळयला ते आसा, तांचे जागा आमी एनक्रोच करता। ते सोडून भायली जागा मार्क केल्ली आसा। ज्या जागेक आयज पर्यंत गेली 20-25 वर्सां कोणी कांयच लावंक ना, जे सरकारी जागा हडप करून थंय खंय तरी चिऱ्याच्यो खणी सुरू करप, थंय खंय तरी बाकीच्यो इलिगल एक्टिविटी सुरू करप आनी एकट्या दुसऱ्याचो स्वार्थ, गांवचो विकास न्ही, गांवच्या भुरग्यांचो विकास न्ही। सरकाराचे ध्येय आसा पुराय ह्या परिसराचो, म्हणजे त्या परिसरात रावपी 15 किलोमीटर सबंद लोकांचो, म्हणजे कोण तरी टॅक्सी वेवसाय सुरवात करतलो, कोण तरी ते बारीकशे हॉटेल वेवसाय सुरवात करतलो, फाल्यां इन फ्युचर ते लॉजिंग बोर्डिंग सुरवात जातले। म्हणजे एखाद्या वेळी जेन्ना 5000 भुरगे त्या परिसरात शिकता तेन्ना येवपी थंयसर लोकांचो पुराय म्हणजे केद्या मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प वाडटलो हाचो तुमी विचार करात। म्हणजे सांग्या गांवांत आमी खंयची तरी एखादी रेड कलर म्हणजे रेड इंडस्ट्री म्हणटा पळय न्ही, ती रेड इंडस्ट्री हाडून घालूंक ना। दीस इज एन एड्युकेशन। आमी जाका म्हणटा की रेड इंडस्ट्री घातल्यार विरोध करूंक फाव आसलो की बाबा हेजें पोल्युशन आमकां जातलें, आमची शेतां भाटां पिड्ड्यार जातली म्हणून फाव आसलें। आनी जी एड्युकेशन इंडस्ट्री, जी ग्रीन इंडस्ट्री, तितून आमकां एब्जॉर्ब करपाची कॅपेसिटी आसा। आनी सांग्या गांवांत ना जाल्यार हांव परत म्हणटा की आमकां अशा पद्दतीचे इंडस्ट्रीज हांगाच्यो ज्यो प्रो इंडस्ट्रीज आसा त्यो सुद्दां इतले इंटेरियर येवपाक कठीण आसा। गोंयांत येवपी पर्यटकां खातीर येरादारीची वेवस्था सोपी जातली। बस, रिक्षा, मोटरसायकल, पायलट वा टॅक्सी सेवा आतां ॲपाच्या माध्यमांतल्यान पर्यटकांक उपलब्ध जातली। येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन म्हायती दिली। फुडल्या 10 दिसांत हें ॲप लॉन्च करतलो अशें मंत्री माविन गुदिन्होन सांगलें। We are going for multi-modal transport app. एअरपोर्टाचे जेन्ना मनीस देंवता ताका चॉयस आसपा जाय। बसीन बसतलो, टॅक्सीन बसतलो आनी ते उपरांत एट द लास्ट कनेक्टिविटी, द लास्ट मायल जी आमी म्हणटा, समटायम बस तुका गली गलींनी वा बारीक रस्त्यान वचपाक शकना। ही वील हॅव द चॉयस वीच वील बी कनेक्टेड टू द एप, इदर अ रिक्षा और अ मोटरसायकल पायलट। सपोज एकटो येयलो, एकूच बॅग आहा, यू कॅन गो, ही वील प्रिफर दॅट। वी are going to make it a reality, and I have seen after the working of so many years गोवा मायल्स जे आमचे आशिल्ले आमी तांकां एअरपोर्टा कावंटर आसलो तो काडलेलो कित्याक ते प्रोसिजर सारकी फॉलो करूना आनी तेन्ना
टॅक्सीवाल्यांची जायती थिंगा डिमांड आसताली की आमकां ॲप नाका, ॲप नासतना आमी चलोवपाक शकता. इतल्या वर्सान सगळ्यांनी चलयला ॲप नासतना. गोंयानूय ॲप नाका म्हणटाले, ओला नाका, उबर नाका. आमी खंयच्या संवसारान रावता. मोपा एअरपोर्ट आतां येता, इट इज अ प्रायवेट एअरपोर्ट. They are going to have all types of taxis, whether it is Ola, Uber, Goa Miles, rent a car, prepaid taxi. They are going to have everything. We are going to connect it to the last mile. ते उपरांत बसी वयलो तूं देंवलो, टॅक्सीन तूं देंवलो, ते उपरांत तुका रिक्षान वचपा जाय काय मोटरसायकलीन वचपा जाय. Last mile connectivity. This is a new thing what we are introducing. Within I think 10 days I will be launching this facility as well. महापौर वेंचणुकेंत हात उबारून मतदान करपाक मेळचें म्हणून गोंय पालिका कायद्यान दुरुस्ती करपाची सरकाराची चाल सुरू जाल्या. गुप्त मतदान प्रक्रिया करचे बदला नगरसेवकांनी हात उबारून महापौर आनी उपमहापौर वेंचून काडपा खातीर पालिका कायद्यांत दुरुस्ती करपा खातीर भाजपाचे यत्न चालू आसात. पालिका कायद्यांतले दुरुस्ती खातीर अध्यादेश काडपाचो सरकाराचो यत्न आसा असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसायान केला. मडगांवचो महापौर वेंचून काडच्या पयलीं हो अध्यादेश काडपाचो भाजपाचो यत्न आशिल्ल्याचें विजय सांगता. We will challenge. See, all options have to be explored. I am not a legal person, neither have I a conspirator. Digambar speaks so much about law because he seems to have studied the Gujarat model. In between गुजराताकूय गेल्लो म्हणून आयकूंक येता हें शिकपाक. ताणें एक OSD हाडला गुजरातचो, कशे गोंयचे कायदे बदलून गुजरातचो मॉडेल गोंयांत घालचो. म्हाका दिसता प्रमोद सावंता परत होच बरो म्हणून ते आखाच फाल्यां प्रमोटूय करूंक शकतात. कळ्ळें तुका न्ही? अशे भशेन जावपाची गरज ना. आपले क्वॉलिफिकेशन, आपले बरे एडमिनिस्ट्रेशना खातीर प्रो डिव्हलपमेंट मॉडेल घेवन जाया मरे. हें असलें चिटींग आपूण करपाक बरो जाणा हें कितें? दीस इज क्वॉलिफिकेशन. दीस इज शेमफूल फॉर दॅट कामर म्युनिसिपल द सालसेत. ते एकदम बरोबर आसा अशें म्हजें म्हणणें आसा. कारण खंयच्याच एक्टा भितर एकटें काडून म्हाका एकल्यान दाखोवचो म्युनिसिपल एक्ट, तातूंत भितर सिक्रेट बॅलट दवरलें जाल्यार पळय, तातूंत भितर सिक्रेट बॅलट ना. तातूंत भितर वयल्यान पळय नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडून जर शो ऑफ हँड्सान करतात जाल्यार इलेक्शन हातूंत कितें सिक्रेट बॅलटान आनी एकटा भितर खंय प्रोविजन केलां? एकटा भितर कांयच ना. आनी आतां कितें केलां? आतां मोर दॅन 50% आसपाक जाय तुका नो कॉन्फिडन्स हाडटलो जाल्यार. म्हणजे पयलीं भशेन 1/3 आशिल्लें पळय, आतां 25 जाण आसा. 8 जाणांच्यांनी 9 जाणांच्यांनी सही मारून नो कॉन्फिडन्स दिवपाक जाय. आतां तें ना. आतां क्लियर तुका 13 जाण आसल्या शिवाय नो कॉन्फिडन्स दिवपाक जायना. आतां 13 जाण नो कॉन्फिडन्स मोशन दितले, मिटींग आपयतले. तातूंतले 2 जाण मागीर रातचे नाच जातले. हें बरोबर आहा? आनी म्हणून म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान सगळो विचार करून घेतला. दीस वील हॅव सगळे म्युनिसिपालिटीज हातूंतल्यान शिकपा बरें. तुमी पालिका कायद्यांतले दुरुस्ते खातीर भाजपान चलयल्ले यत्न म्हळ्यार लोकशायेची हत्या आशिल्ल्याचो आरोप आम आदमी पक्षान केला. 33 आमदारांचे संख्याबळ आशिल्ल्यानूच भाजपान हें दिटायेचें पावल उखल्लां अशें आपाचें म्हणणें. मुळाव्या पावड्या वयल्या राजकारणांत हस्तक्षेपाचो हो भाजपाचो यत्न म्हळ्यार विरोधकांक सोंपोवपाचोच प्रयत्न आशिल्ल्याचें आप सांगता. पळयात तांचें म्हणणें. गोंयांत भाजप सरकार जें आसा ते डेमोक्रेसीचो वध करपा भायर सरल्या. आज ह्या सरकाराक इतलो अहंकार जाला की तांचो सगळो जो खेळ जो चालू आसता तो रात्रीस खेळ चालू म्हणून आयकलां तुमी आसतलें. ही परिस्थिती जाल्या बीजेपीची. सगळे खेळ रातचे चलता, फाटल्या दारांच्यान चलता आनी फाटल्या दारांतलो हो सरकार जाणी काँग्रेसीचे 8 आमदार विकत घेतले. त्या 8 आमदारांक घेवन खुद्द आपल्याच कॅबिनेट मिनिस्टरांक त्या चुनो लायता. ही परिस्थिती आसा आनी ही परिस्थिती अशे तरेन भायर आयली की काल एक बातमी भायर सरली की एक ऑर्डिनन्स हाडटा. एन ऑर्डिनन्स इज बॅकडोर एंट्री टू किल डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग अ चेअरपर्सन बाय वे ऑफ सिक्रेट बॅलट. आज तांणी ज्या तरेन सरकार चलयला ते फक्त भयाचें राजकारण करून चलयला आनी त्याच भयाक भंय ज्या तांचे आमदार तांणी उबारल्यात काँग्रेसाचे ते पयशे दिवन आनी भंय घालून उबारिल्ले आसा. तसोच भंय ते आज ग्रास रूट रेबल डेमोक्रेसी जी आसा पळय ताजेर हाडपाक सोदता. डेमोक्रेटीक प्रोसेसाचेर घालो घालपाक सोदता. अँड वीच इज नॉट फेअर फॉर गोवा अँड गोवन्स.
कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या सगळ्या सेवा वांगडा तिकेटी दिवपाक लेगीत डिजिटलायज करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी KTCLच्या वर्धापन दिसा निमतान सांगलें. तशेंच डिझेलाचेर चलपी बसी काडून चडांत चड इलेक्ट्रीक बसी घेवपाचो सरकाराचो विचार आसा अशें मुख्यमंत्री सांगता. जाल्यार इलेक्ट्रीक बसीस जरी हाडल्यो तरी लेगीत KTCLच्या कर्मचाऱ्यांच्यो नोकऱ्यो वयच्यो नात अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार आश्वासन दिलां. 20व्या शतकात फुडें वयता आसतना डिजिटलायझेशन आनी ग्रीन एनर्जी ह्या दोन गोष्टींचो आमी उपयोग करपाक जाय. त्या खातीर टिकेट पासून ते सगळें हे आमी डिजिटलायज करपाचो प्रयत्न सुरवात केला. आनी ग्रीन एनर्जी म्हणटा आसतना आमी ज्यो ई-बसीस आनी ई-बसीस सर्वीस जी सुरवात केल्या म्हणजे चार्जिंग बसीस, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग बसीस, ह्या बसीसच्या माध्यमांतल्यान आमकां डिझल बसीस कमी करून पोल्युशन रिड्यूस करपाचो आसा. म्हणून आमी नवीन नवीन बसीस इंट्रोड्यूस करपाचो आसा. लोकांक म्हणजे कदंबाच्या स्टाफाक जर लोकांचें सहकार्य मेळ्ळें, ही कदंबा म्हजी कदंबा आसा, सरकाराची न्हू, ही म्हाजी बस आसा. म्हाज्या गांवांत येवपी बस म्हाजी बस, ती मेंटेन उरपाक जाय, तिचें सीट बरें उरपाक जाय, ती भितरल्यान बरी आसपाक जाय. हे जशें कदंबाचो स्टाफ काळजी घेता, आमच्या लोकांनी तितकीच काळजी घेवची. आनी तशें जर केलें आसत जाल्यार ती आनीक खूब बऱ्या पद्दतीन चलतली. इलेक्ट्रिकल बसीस येयल्या उपरांत तांच्या मनान थोडी साशंकता आयल्या की आमकां घराबिरा धाडटले काय म्हणून. आमी इलेक्ट्रिकल बसीस येयल्या उपरांत सुद्दां आमकां कोणाकूच घरा धाडपाची गरज ना आनी आमी कोंडांक घरा धाडचे ना हें पयलीं सांगता. त्या खातीर आमी जरी इलेक्ट्रिकल बसीस आयल्यो आनी नॅशनलायझेशन ऑफ रूट जरी केले आसत जाल्यार आसा त्याच स्टाफाक एकोमोडेट करून हे कदंबा कॉर्पोरेशन्स कशा पद्दतीत सर्वीस दिता आसतना फायद्यान कशें हाडप हाजो विचार कदंबा कॉर्पोरेशन आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हाज्या बरोबर चलयला. पर्यटन थळ म्हूण संवसारीक पावड्यार नामना मेळिल्ले मये तळ्याक आदले वैभव हाडपाक सरकाराचे यत्न चालूच आसात अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी स्पश्ट केलां. बुधवारा एके कार्यावळी निमतान ते मयां आयिल्ले तेन्ना येता त्या 6 म्हयन्यां भितर मये तळ्याचेर सुधारणा घडोवन हाडटले अशें सांगलें. ह्या वेळार तांचे वांगडा आमदार त्रिवेंद्र शेट आनी आदले आमदार नरेश सावळ आशिल्ले. ते हेल्प करून आमकां एक थीम पार्क हाडप, बाकीचे एक नवे कन्सेप्ट हाडप, ह्या एरियेक नवें तयार कशें करप, आमचे अस्तित्व तयार दवरून आनी आमी फुडें कशें वचप हाजेर विचार ऑलरेडी करून आमी स्टेप फुडें घेतिल्ले आसा. येता त्या 6 म्हयन्या भितर तुमकां खुबशे रिजल्ट दिश्टी पडटले. लास्ट 6 म्हयन्यात खुबशे कामूय केलां आनी तातूंत मयेचो हो एरिया प्रॉमिनंटली प्रायोरिटीचेर घेतिल्लो आसा. तुमकां सगळ्या मयेकारांक आमी हे एश्युरन्स दिता आसतना तुमकां बेस्ट विशीस दिता. आयच्या दिसा कोणाकूय कॉंग्रेच्युलेट करता, तांकां आमचे बेस्ट विशीस दिता. बुधखाम केरी हांगा बुधवारा धनगर समाजाच्या बांधवांनी दसरो व्हडा उमेदीन मनयलो. आंगार आपलो पारंपारीक वेश झगो आनी पांयान वाकी घालून सगळे बांधव दसऱ्याच्या मांड्यार चपय हो पारंपारीक नाच करपाक एकठांय जाल्ले. 10व्या दिसा दसऱ्याच्या मांडार वचून शिलांगण घालतात. तशेंच हे लोक देवाक एका विशिश्ट प्रकारच्या पाटयेंत घालून वाजयत गाजयत मांडार हाडटात अशी ह्या धनगर लोकांची परंपरा आसा. हो दसऱ्याचो उत्सव पळोवपाक थळाव्यांची बरीच गर्दी आसता. तशेंच उत्सवाक आपट्याची पानां भांगर म्हूण घरा व्हरपाच्या परंपरेक सोंपता.
पहिला माझ्या देवा मोकळ याची वाट माझी गोंयांत वेगवेगळ्या पद्धतीन दसरो व्हडा उमेदीन मनयल्लो दिश्टी पडटा. पेडण्याचो फामाद दसरो गणेश पुजेन आनी घटस्थापना जाल्या उपरांत सुरू जाता. पेडण्याची कुळदेवता म्हळ्यार देवी भगवती रवळनाथ आनी भूतनाथ ह्या देवांचो हो उत्सव आसता. पेडणे वाठारांतल्या धनगर समाजाच्या दसऱ्याची सगळ्यांत व्हडली परब नवरात्रेच्या 8व्या माळेच्यान सुरू जाता. ह्या परबेच्या सुरवेक कुळदेवाची पूजा करतात आनी गाराणे घालतात. कदंब मुळाचो प्रसाद देवाक अर्पण करतात आनी दसऱ्याच्या दिसा रानांत वचून देवाची पूजा करतात. पणजे कांपाल वाठारांत आशिल्ल्या स्विमींग पुलाची सामकी वायट अवतिकाय जाल्या. मंत्री गोविंद गावडेन उक्तावण करून दाखोवपाचें बेस्टेच नाटक केलां. उक्तावण करून लोकांच्या दोळ्यांक उदक पुसलां असो आरोप आम आदमी पक्षाचो फुडारी वाल्मिकी नायकान केला. जो सभी प्लान्स भेजते हैं वो सभी हम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रहे हैं. इससे जो एयरपोर्ट के लिए, पोर्ट के लिए, रेलवे कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी के लिए ऑन द नेशनल प्लेटफॉर्म पे सभी तरह की कनेक्टिविटी किस तरह से हो सकती है, दैट प्लेटफॉर्म वी कैन यूज इन फ्यूचर फॉर द मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन. और इसी तरह से जो प्लेटफॉर्म ऐप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, इसी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ गोवा बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है. केंद्र सरकारान तयार केल्ल्या मल्टी मॉडल ट्रान्सपोर्ट ॲपाचो फायदो गोंयांकूच जातलो. गोंयच्या येरादारी विशीं सगळी म्हायती ह्या प्लॅटफॉर्मचेर सरकार घालतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगला. ही माहिती घातल्या उपरांत गोंयांत येवपी लोकांक येरादारीच्यो सुविधा तयार जातल्यो असो विश्वास मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार उक्तायला. जो सभी प्लान्स भेजते हैं वो सभी हम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रहे हैं. इससे जो एयरपोर्ट के लिए, पोर्ट के लिए, रेलवे कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी के लिए ऑन द नेशनल प्लेटफॉर्म पे सभी तरह की कनेक्टिविटी किस तरह से हो सकती है, दैट प्लेटफॉर्म वी कैन यूज इन फ्यूचर फॉर द मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन. और इसी तरह से जो प्लेटफॉर्म ऐप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, इसी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ गोवा बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है. जम्मू काश्मीरांतल्यान आकांतवाद ना करप ही आमची मोग आसा, जेणे करून जम्मू काश्मीर हे भारताचे स्वर्ग जातले अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणटा. लोक म्हणटा पाकिस्ताना कडेन उलोवन पळयात, पूण आमी तुमचे कडेन उलोवंक सोदतात अशें अमित शाह हांणी जम्मू काश्मीरांतल्या लोकां कडेन उलयतना म्हटलें. जम्मू कश्मीर में से अलगाववाद समाप्त हो, जम्मू कश्मीर में से आतंकवाद समाप्त हो और जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग बनकर रहे, वो हम चाहते हैं. माता और भाइयों बहनों, मैं आज आपको बड़े विनम्र भाव से अपील करना है. ये लोग कहते हैं पाकिस्तान से बात करिए, मैं चाहता हूं हम आपसे बात करें. वो लोग कहते हैं पाकिस्तान की सुनिए, हम कहते हैं घाटी की अवाम की सुनिए मित्रों. और ये लोग कहते हैं कि इनको जरा संभाल कर रखिए. मैं आपको कहता हूं दहशतगर्दी, इसको मोदी सरकार सहन नहीं करेगी. दहशतगर्दी को हम जम्मू कश्मीर से उखाड़ सकते हैं. भाइयों बहनों माताओं, जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास, चाहे घाटी हो, चाहे जम्मू, चाहे श्रीनगर हो, चाहे मेरा बारामूला, सब जगह
सर्वांगीण विकास का काम हमने हाथ में लिया है। आप लोग मेन स्ट्रीम के अंदर आइए, विकास की एक प्रक्रिया के साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। यही अभ्यर्थना कर कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ब्रेस्तारा हिमाचल प्रदेशातल्या बिलासपुरातल्या अखिल भारतीय वैजकी विज्ञान संस्थेचे उक्तावण करून ह्या हॉस्पिटलाक ग्रीन हॉस्पिटल अशें नांव दिवपाची घोषणा केल्या। फाटल्या 8 वर्सांत देश उदरगतीच्या वाटेर पावलां मारपाक लागला। तातूंत एम्स बेलापूर हे हिमाचलांत सगळ्यांत परवडपी भलायकी सेवा उपलब्ध करून दितलो। तशेंच हें हॉस्पिटल पर्यावरण अनुकूल आसा, देखून ताका ग्रीन एम्स म्हणून वळखतले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें। बीते 8 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल की विकास गाथा को नए आयाम पर पहुंचा दिया है। आज हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, IIT भी है, IIIT भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी है। देश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संस्थान एम्स भी अब बिलासपुर और हिमाचल की जनता की आन बान शान बढ़ा रहा है। बिलासपुर एम्स एक और बदलाव का प्रतीक भी है और एम्स के अंदर भी ये ग्रीन एम्स के नाम से जाना जाएगा। पूरी तरह पर्यावरण प्रेमी एम्स। विरोधी पक्षांतले आमदार सत्तेर आयले काय ते भ्रष्टाचाराच्या आरोपांतल्यान मुक्त जातात आनी तांकां क्लीन चिट मेळटा अशी सगळ्याच पक्षांची कार्यपद्धती। हालींच काँग्रेसींतल्यान भाजपात आयिल्लो कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो हाच्याच बाबतींत एकाच वेळ अशें जावपाची शक्यताय न्हयकारपाक येना। लोबोन बेकायदेशीर तरेन आपल्या अधिकारांचो वापर करीत ओडीपीत बदल केल्यात असो आरोप करीत सध्याचो नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या विशीं विधानसभेत अहवाल सादर केल्लो। पूण काँग्रेसीत आशिल्लो लोबो आतां भाजपांत आयला। आतां ह्या अहवालाचें कितें जातलें हो खरो प्रश्न। सावंत सरकाराच्या दुसऱ्या टर्मात नगर नियोजन मंत्री जाल्या उपरांत विश्वजीत राणे हांणी पयलो नेम धरलो तो वेंचणुके पयलीं भाजपा सोडून गेल्ल्या आनी विरोधी पक्ष फुडारी जाल्ल्या मायकल लोबोचेर। It is here to state that Michael Lobo was the chairman of the authority for years 2012 to 19, change of zone of Kalangur Kandoling planning area above subject serial number 1 done himself by dictating to the consultant Ashok Dicosta of Turbo sketch of which survey numbers could not be changed, survey had to be changed to different zones. तो कहानी एक वास्ता आंसर ऑफ मिस्टर माइकल लोबो दैट आई एम द चेयरमैन एंड लोकल एमएलए आई नो व्हाट इज द सेड एरिया आई हैव एवरी राइट टू चेंज द जोन ऑफ एनी एरिया व्हिच ही वांट्स यू हैव टू ओनली साइन द प्लान्स। कळंगुटेचे आमदार मायकल लोबो हांणी उत्तर गोंय उदरगत प्राधिकरण अध्यक्ष असताना बेकायदेशीरपणान रिजनल प्लॅनात बदल करून जमनीची राखीवता बदलली आणि तब्बल 16 लाख चौखण मीटर जागेत वेगवेगळ्या कारणां खातीर ह्यो जमनी रुपांतरीत केल्यो असो अहवाल विश्वजीत राणे हांणी विधानसभेत सादर केलो। पण कांय दिसां भितरूच लोबो साहेब परत भाजपवासी जाले, म्हणल्यारूच सत्तेत आयले आणि मुख्यमंत्री लेगीत लोबोक आपलोच मनीस म्हणपाक लागले। त्रास आसतले मायकल खुशी आता तो भारतीय जनता पार्टीचो आमदार ना पण तिला त्रास आले ताका। मायकल लोबो हांच्यासारखे 3 पक्ष भोवून आयिल्ल्या अनुभवी आमदाराक ह्या आरोपाचे कांयच वायट दिसना। हे सगळे आरोप राजकीय सुडाच्याच नदरेंतल्यान आसतात आणि ते खातीर कितलेय जाले तरी लेगीत क्लीन चीट मेळटलीच हाचेर तांचो विश्वास आसा। हांव चेअरमॅन NGPD 8 इयर्स जाल्लो तेन्ना काय एलिगेशन नासलें। हांव काँग्रेसीन गेलो तेन्ना एलिगेशन जालें इट इज पॉलिटिकल। At that particular time it was political. Question only does not arise that I am involved anywhere. I think Anti-Corruption Bureau ACB has given a clean sheet on this aspect. I did not know about it, but जेन्ना complaint file केल्लें कोणे तरी NGOन complaint file केलें तेणे preliminary inquiry केली आणि on that inquiry I was again in Congress at that particular time. There was no
justification to those this thing. पण मायकल लोबो भाजपात आयिल्ल्यान खरी घुसमट जाल्या ती तांची प्रकरणां भायर काडपी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांची. ते खातीर आपणे जे कितें केलां ते कायदेशीर आनी तज्ञांचो सल्लोच घेवन केला अशें सांगच्या शिवाय तांचे कडेन कांयच पर्याय उरिल्लो ना. People of Goa have faith in whatever I do, and I have done everything in a very transparent fashion, and there is no question of breaking any law or trying to fix anybody or trying to fix somebody politically. I have not done any such thing. Whatever I have done, I have always followed the law to the T. I don't want to say anything controversial. What has been done, what has been checked, what has to be done is being done by experts. Vishwajit Rane alone can't do anything. सत्ताधारी पक्षात आयिल्ल्यान मायकल लोबोक कांय वेळात मंत्रीपद लेगीत मेळटले. ते खातीर साहजिकूच तांचे राजकीय वजन वाडटले. शिवाय लोबो खातीर फुडारात जावपी लोकसभा वेंचणुकेत उत्तर गोंयांतल्यान भाजपाक जैत मेळटले असो विस्वास भाजपा कडल्यान व्यक्त जाता. अशा परिस्थितीन लोबोचेर कितें, केन्ना आनी कशी कारवाय जातली हो प्रस्नूच आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हें बुलेटीन हांगा सोंपता. तर रोखडोच गावरेज तुमच्या मुखार घेवन येतलो आवाज गोंयचो हें बुलेटीन. हांव सांजचे बी तुमचो निरोप घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेज फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.